नमस्कार आणि येवकार तुमकां आमची नदर आसा हे आमचे कार्यावळीन. इश्टानो, आयज वर्ल्ड टीबी डे. टीबी म्हळ्यार क्षयरोग वा ट्युबरक्युलोसीस हें घातक दुयेंस संवसारभर आजून कित्येक लोकांक पिडीत आसा. भारतांत ॲलोपॅथी येवच्या आदीं असल्या दुयेंसांनी लोक फटाफट मरताले. टीबी जावं, देवी जावं वा असले अन्य महामारी जावं, हांची भिरांत समाजा भितर इतली आसताली की लोक ताजेर वेगळे वेगळे अंधश्रद्धा पातळायताले. आयज संवसारभर हो वर्ल्ड टीबी डे मनयतात. 1882 जेन्ना डॉक्टर रॉबर्ट कॉच हाका टीबीचे पयले बॅक्टेरिया सांपडले तेन्ना सावन संवसारभर हो दीस मनोवपाक सुरवात केली. आतां ह्या वर्साची जी थीम आसा ती आसा इन्वेस्ट टू एंड टीबी, सेव लायव्स. म्हळ्यार आमचे जे रिसोर्सीस आसात ते आमी टीबीच्या उपचारा खातीर वापरुया आनी लोकांचो जीव वाटावया. इश्टानो, आयज ह्या निमतान आमचे मदीं आसात दोन आमचे मानेस्त जाणी ह्या प्रश्नाचेर अभ्यास केला, जे ह्या प्रश्नाचेर सोल्युशन सोदतात, ती सोल्युशनां लोकां मेरेन पावयतात आनी लोकांक ह्या टीबीच्या दुयेंसा पासून पयस व्हरपाचें म्हळ्यार तांकां बरें करपाचें अशें हें काम करतात. ह्या वावरांत आसात पयले डॉक्टर गोविंद देसाय आनी तुमकां येवकार, जे आसात सिनियर चेस्ट फिजिशियन हॉस्पिशियो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मडगांवचे, आनी दुसरे आसात बाब मनीश गावणेकार. मनीश बाब स्टेट ऑफिसर आसात आमचे गोंयचे. टीबी खासा टीबी खातीर जे मिशन चलता म्हळ्यार जाका म्हणटात की नॅशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसाचो ताचे ते गोंयचे मुखेल ऑफिसर जावन आसात. आयचे दिसाचें जें म्हत्व आसा टीबी दिसाचें तें आमकां जनते मेरेन व्हरपाची खूब गरज आसा. कारण अशें म्हणटात की भारतांत जवळ जवळ 24 लाख टीबी पेशंट्स आयज मेरेन आसात. आमची लोकसंख्या व्हड, पूण तरीच देखीन हें येदें व्हडलें जें प्रमाण जें आसा टीबी पेशंटाचें तें भारता सारक्या देशा खातीर खूब घातक ठरूं येता. कित्याक टीबी एका कडल्यान दुसरे कडेन पातळटा. कांय वर्सां आदीं लोकांचो दृश्टिकोन जो आशिल्लो टीबी कडेन पळोवपाचो वेगळो आशिल्लो. म्हणजे गोंयचे लोक मिरज अशा जाग्याचेर वचून ट्रिटमेंट घेताले. आयज जेन्ना आमी ह्या प्रश्ना कडेन पळयतात, दोतोर हांव मनीश बाब तुमकां विचारता की गोंयांत, भारताचे सोडात, गोंयांत टीबी बद्दल आनी टीबी पेशंटाचें प्रमाण कशें आसा आनी ह्या राज्यांत टीबी कसो वाडटा? आतां पळोवंक गेल्यार आमच्या गोंयांत ऑन एन एवरेज एका वर्साक 2000 ते 2400 नवे पेशंट आमकां सांपडटा. सो एट एनी पॉयंट ऑफ टायम आमकां 2000 तरी पेशंट आसता हू आर ऑन ट्रिटमेंट. आनी ते त्याच प्रमाणे MDR म्हूण आसता, मल्टी ड्रग रेजिस्टंट टीबी, ताजे पेशंट आमकां 60 ते 70 वर्साक ऑन ट्रिटमेंट आसता. टीबी तरेतरेच्या ऑर्गनाकूय एफेक्ट करता. दोतोर, हांव तुमचे कडेन येता. एक दोतोर म्हणून जेन्ना तुमी पेशंटाक ट्रीट करता, तुमचे कडेन कसले प्रकारचे पेशंट येतात आनी ते खंयच्या स्टेजीर पावून येतात? टीबी ही बेजिकली 2 प्रकारची आसता. मोस्ट कॉमन टीबी लंग्साक एफेक्ट जाता, ताका आमी पल्मनरी ट्युबरक्युलोसीस अशें म्हणटात. दुसरे प्रकारची जी टीबी आसता ती लंग्स सोडून जेन्ना आनी खंयच्याय ऑर्गनान टीबी जाता बॉडींतल्या, ताका आमी एक्स्ट्रा पल्मनरी टीबी म्हणटात. पल्मनरी टीबी अकाउंट्स फॉर जवळ जवळ 80% टीबीचे पेशंट हे पल्मनरी आसता, कॉमनस्ट आसता. हांकां सिम्पटम्स म्हणजे एक म्हणजे खोकली. 2 आठवड्या परस चड जर खोकली कोणाकूय उरली जाल्यार आमी ताजो टीबीचो डावट घेवन ताचो तपास करतात. जोर येवप, लो ग्रेड फिवर ताका आमी म्हणटात, चड करून सांजचे वेळार येवप, जेवण ना चलप, वजन कमी जावप, घाम सुटप, चडसो रातचो घाम सुटप, हे पल्मनरी टीबीचे सिम्पटम्स आसा, कॉमन सिम्पटम्स. आतां एक्स्ट्रा पल्मनरी टीबीचे सिम्पटम्स जे असतात जे ज्या ऑर्गनाक टीबी जाल्ली आसता त्या प्रमाणे आसता. म्हणजे जर पोटान जर टीबी जाल्यार एबडॉमिनल पेन, वॉमिटींग अशे सिम्पटम्स जाता. एक फावटी ब्रेनान, सेंट्रल नर्वस सिस्टमान जाता. मागीर पेशंटाक फीट येवप, सेन्सोरियम कमी जावप, हे वेगळे वेगळे सिम्पटम्स असतात एक्स्ट्रा पल्मनरी टीबीचे. आमी पयलीं एक प्रवाद आशिल्लो की टीबी क्युरेबल ना, मागीर ताचेर वखदां आयलीं. आतां परत अशे नवे टीबीचे प्रकार आयले जे पयलीं परस घातक आनी पयलींची ड्रग्स जी आशिल्ली, पयलींची वखदां आशिल्ली ती ताजेर परिणाम करिना. सो अशे परिस्थितींत टीबी आमच्या गोंयकारां खातीर वा भारतांतले जनते खातीर कितलो घातक आसा दोतोर? आतां पयलीं आमच्या प्रोग्रामाचें नांव आशिल्लें रिवायज नॅशनल ट्युबरक्युलोसीस कंट्रोल प्रोग्राम, आनी आतां ताचें नांव चेंज जालां. आतां आमी ताका नॅशनल ट्युबरक्युलोसीस एलिमिनेशन प्रोग्राम म्हणटा. आतां हो एलिमिनेशन प्रोग्राम म्हणजे आतां बाय 2025 आमी टीबी
हें दुयेंस TB एलिमिनेट करपाचे प्रयत्न आसा आनी ह्या खातीर आमी नेटान वाटचाल केल्ली आसा आनी खुबशे नवे इनिशिएटिव्ज घेतिल्ले आसा. आमी डायग्नोसीस करपा खातीर आतां एक नवी टेस्ट करता, ताका म्हणटा आमी न्यूक्लिक एसीड एम्प्लिफिकेशन टेस्ट. ह्या टेस्टान आमकां पयलींच कळटा की खंयचें वखद त्या पेशंटाक लागतलें आनी खंयच्या पेशंटाक हें वखद लागचें ना. ताका रिफाम्पिसिन रेजिस्टन्स म्हणटा, एक वन ऑफ द ड्रग फॉर TB, ताजी आमी टेस्ट करता. सो ही आमच्या गोंयांत न्यूक्लिक एसीड एम्प्लिफिकेशन टेस्ट ही प्रत्येक पेशंटाची जाता फॉर डायग्नोसीस. पयलीं आमी कितें करताले, मायक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन करताले आनी मायक्रोस्कोपान पळयताले स्पुटम आनी मागीर डायग्नोसीस जाल्या उपरांत ताजी नेट टेस्ट करताले. पूण आमी एक पावल फुडें घेतलां आनी आतां आमी ऑलरेडी नेट टेस्ट एट डायग्नोसीस करता. डायग्नोसीस करपाक नेट टेस्ट करता. सो डायग्नोसीस इज फास्टर आनी पयलींच कळटा की बाबा ह्या पेशंटाक खंयचें वखद दिवपाक शकता आनी खंयचें वखद दिवंक शकना. ताज्या वयल्यान पेशंटाचो ट्रिटमेंट रेजिमेंट ठरता. पूण ही कंप्लिटली बरी जावं येता, कंप्लिटली Completely बरी क्युरेबल जावं जावं येता. येता, ताजो रिलॅप्स जावंक शकना. रिलॅप्स जावंक शकता, पुणून वखदां जर सगळीं कंप्लीट घेतलीं आनी डायग्नोसीस सारकी जाली आनी नेट टेस्ट जाली आनी आमकां कळ्ळें की खंयचीं वखदां दिवंक शकता, त्या प्रमाणे जर ट्रिटमेंट घेतलो, पेशंटान कंप्लीट घेतलो जाल्यार पेशंट कंप्लीट क्युअर जाता. त्याच बरोबर जेन्ना ट्रिटमेंट कंप्लीट जाता ताज्या उपरांत आमी 6 म्हयने, 12 म्हयने, 18 म्हयने आनी 24 म्हयने परत त्या पेशंटाक वचून फोन करून विचारता, जावं ताका विजीट दिवन विचारता की बाबा तुजें स्टेटस कितें आसा. आनी समज जर सिम्टमॅटीक आसा जाल्यार परत टेस्ट करता आनी परत जाय जाल्यार ट्रिटमेंट दिता. सो अशीं पावलां आमी घेतिल्लीं आसा आनी आमी सगल्या पेशंटाक जाय तशी सुविधा उपलब्ध केल्ली आसा सो दॅट ही इज टोटली क्युअर्ड. पूण मुळा कडेन जेन्ना आमी वतात, TB कसो जावं येता, ती कारणां कितें? कित्याक मेल न्युट्रिशन ही आमी कारणां आयकल्यांत आनी एकट्या कडल्यान दुसऱ्याक वता. पूण TB जावपाची मुखेल कारणां आमचे कडेन खंयची दोतोर देसाय? बेजिकली TB हो एक इन्फेक्शस डिजीज आसा. लायक एनी अदर इन्फेक्शस डिजीज हो इन्फेक्शनाक लागून जाता. मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरकुलोसीस नांवाचो हो जंतू आसता. तो जेन्ना मनशाच्या रेस्पिरेटरी सिस्टमान वता, लंग्सान लॉज जाता, तेन्ना मनशाक पल्मनरी ट्युबरकुलोसीस जाता. आतां हो जावपाचो चान्सीस कोणाक चड? जाच्या आंगांतली प्रतिकार शक्ती कमी आसता, म्हणल्यार जाका आमी इम्युनिटी म्हणटात. अशे डायबिटीक पेशंट असतात किंवा HIV पेशंट असतात, माल नरिश्ड पेशंट असता, जांचो न्युट्रिशन सफर जाल्लो आसता, किंवा आनी खंयचे दुयेंस लायक कॅन्सराक लागून ताच्या आंगांतली प्रतिकार शक्ती कमी जाल्ली आसता. असल्या पेशंटाक जेन्ना जंतू लंग्सान वता, तो इन्फेक्शनांतल्यान डिजीज हाजे कडेन प्रोग्रेस जावपाचो चान्सीस चड आसता. आनी मूळ ताजें कारण म्हळ्यार हो तुमकां एअरबोर्न, वॉटरबोर्न हो कसो जावं येता? हय, जेन्ना एक पल्मनरी ट्युबरकुलोसीस आशिल्लो पेशंट हो खोंकता किंवा मोठ्यान उलयता तेन्ना हो जंतू वाऱ्यान पसरता, ताज्या माध्यमांतल्यान वाऱ्यान पसरता आनी जो ताज्या परिसरांत जो मनीस आसा तो जेन्ना ब्रीथ करता हो वारो, तो ताज्या ब्रेथांतल्यान हो वारो ताज्या लंग्सान लॉज जाता आनी मागीर त्या मनशाची जाच्या लंग्सान हो लॉज जाला ताजी प्रतिकार शक्ती कशी आसा ताजेर डिपेंड जातलो की हो जंतूचो इन्फेक्शन ताज्या लंग्सान कंटेन जातलो, कंट्रोल जातलो काय इट वील प्रोग्रेस टू डिजीज. ऑल्सो ताका हेरिडिटरी रिजन्स असतात न्ही. समजा घरान जर TBची जर हिस्ट्री आसत जाल्यार तो फुडें लोकांक फुडले जनरेशन घरांत जर कोणाच्या एक TBचो पेशंट आसलो जाल्यार द अदर फॅमिली कॉन्टॅक्ट्स आर मोर प्रोन टू गेट दॅट इन्फेक्शन फ्रॉम द प्रायमरी पेशंट. बट वेदर द पर्सन हू इनहेल्स दॅट जर्म्स ताका जातलो काय ना हो डिपेंड करता ताजे प्रतिकार शक्तीचेर. म्हणजे ताजी जर इम्युनिटी सिस्टम घट आसत जाल्यार ताका जातलो ताका जावपाचो सामको कमी चान्सीस कमी आसता. आसता. आणि जेन्ना तुमचे कडेन हांवें उदळ विचारलें तशें तुमचे कडेन जेन्ना पेशंट्स येतात ते खंयच्या स्टेजीक येतात? तांकां इनिशियली खबर आसता, डावट आसता की आपल्याक TB जाला हें जाणो जावन येतात काय ते कंप्लिटली अनअवेर असतात? ओके, पयलीं कशें आसतालें की जेन्ना TBचो अवेरनस इतलो जावं नाशिल्लो तेन्ना लोकांक खबर नासतालें की आपलो बेश्टो जोर, सादी थंडी म्हणून लोक रावताले घरा कडेन. आनी जेन्ना खूब प्रोग्रेस जातालो सिम्टम्स म्हळ्यार कॉम्प्लिकेशन जावपाक लागताले. कॉम्प्लिकेशन्स कशे? खोकलेन रगत वचप किंवा लंग्साच्या भायर वारो भरप अशे कॉम्प्लिकेशन जाल्ले पेशंट आमचे कडेन खूब पावताले. पूण फाटल्या कांय वर्सांनी थ्रू द प्रोग्राम नॅशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम आमी खूब अवेरनेस क्रिएट करपाक ट्राय केला आनी ह्या अवेरनेसाक लागून लोकांक आतां खबर आसा की हे सिम्टम्स TBचे जावपाक शकता. सो अशें जेन्ना मनशाक सिम्टम्स जाणवता तो रोखडोच आमचे कडेन येवन टेस्ट करपाक ट्राय करता आनी हे टेस्टिंगाची ज्यो फॅसिलिटीज आसा त्यो आमचे प्रत्येक PHCन अवेलेबल आसा. सो हे टेस्ट सगळे पेरिफरल लेवलाचेर जाता. सो डायग्नोसीस करपाक खूब इजी जाला.
पूण तरी सुद्दां कितें जाता टीबीचो स्टिग्मा खूब आसा आमच्या कम्युनिटीन. सो आपल्याक टीबी जाल्या आसत हे मनीस लिपोवपाक ट्राय करता आनी टीबी जाल्या लोकांक कळत म्हणून तो आपले सिम्पटम्स लिपयता आनी तो येवपाक सोदना टेस्ट करपाक. सो आमचो प्रयत्न असो आसा की लोकांक म्हणजे ही मेसेज वचुनी की टीबी ही कंप्लिटली क्युरेबल आसा. स्टिग्मा धरून बसपाची आतां तरी गरज ना. इतले बरे मेडिसिन्स आमचे कडेन टीबीचे अवेलेबल आसा की 6 म्हयन्याचो जर प्रॉपर कोर्स घेतलो जाल्यार टीबी कंप्लिटली क्युअर जाता. रिलॅप्स जावपाचे चान्सीस सामके कमी असतात. एक काळ आशिल्लो जेन्ना हो रोग हो दुर्धर आशिल्लो, हो बरो जायनाशिल्लो आनी लोक भिवनूच डिक्लेअर करिनाशिल्ले आपल्याक टीबी जाला म्हणून. तुमी सांगता तशें आतां जर ही पेशंट जर मुखार येतात आनी सांगतात आनी ट्रिटमेंटाक जर रेडी आसात ही खरी बरी गजाल. हाजो अर्थ आमचे कडेन शिक्षणाचें प्रमाण वाडलां, अवेरनेसाचें प्रमाण वाडलां. दोतोर गावणेकार तुमी जे वावर करतात तातूंतल्यान हें अवेरनेस निर्माण जाला. हाचेर आमी परते उलोवया. पूण आतां सद्या वेळ जाली एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाची. ब्रेका उपरांत आमी परते मेळुया. हेच कार्यावळींत आमची नदर आसा. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार आणि परतून तुमकां येवकार. आमची नदर आसा हे आमच्या कार्यावळींत. आमी उलयतात दोतोर गोविंद देसाय आनी दोतोर मनीश गावणेकार हांचे कडेन टीबी ह्या भयंकर दुयेंसा विशीं, ताचे आड जातल्या जागृताये विशीं आनी ताचेर करतल्या उपचारा विशीं. दोतोर ब्रेकाक वचचे पयलीं आमी उलयल्ले की टीबी पुरायपणान बरो जावं येता. लोकांक तांच्या बद्दल सादूरकाय आसप म्हत्वाची, लोकांक कळप म्हत्वाचें आपल्याक टीबी जालें. आनी तशें जर कळून आयलें आनी जर तांणी जर ट्रिटमेंट घेतलो जाल्यार 6 म्हयन्या भितर तें बरें जावंक शकता. म्हाका सांगात, हांव तुमचे कडेन येता दोतोर गावणेकार. तुमी जो वावर करतात तो एक दोतोर म्हणून आनी एक दुसरो रोल तुमचो मातसो एक समाज सेवक कसो. कित्याक समाजा मदीं वचून तुमी हो संदेश पातळायतात. लोकांक टीबी जावची न्हय हाजी जतनाय घेतात. म्हाका सांगात, थोडे डिसिजीस आसतात ते ऑक्युपेशनल हॅझर्ड्स असतात. म्हणजे सर्टन प्रोफेशनांनी आशिल्ल्या मनशांक हे चड जावं येता वा सर्टन वाठारांनी रावपी लोकांक. तुमचे भितर अशें कितें तरी नदरेक आयलां की सर्टन खंयच्या तरी वाठारांनी हाचें प्रमाण चड आसा किंवा सर्टन टायपची कामां करपी लोकां मदीं टीबीचें प्रमाण चड आसूं येता? आतां आमच्या गोंयांत जर पळयशात जाल्यार इट इज स्प्रेड ऑल ओवर. सगळ्या आमच्या स्प्रेड ऑल ओवर. अशेंच न्ही की अमकेच जाग्यार चड आसा, अमकेच जाग्यार कमी आसा. पुणून आमी थोडे फोकस करता. एक्टीव केस फायंडींग म्हणून करता. एक्टीव केस फायंडींग म्हणजे कितें की ज्या जाग्यार चड पेशंट आसा आमच्या पयले लास्ट 3 इयर्स थंय वचून आमी ती एरिया आयडेंटिफाय करता आनी थंय वचून आमी चॅक करता की त्या लोकां मदीं कोणाक सिम्पटम्स आसा काय ना. अशे जर सिम्पटम्स आसा जाल्यार आमी तांची रोखडीच पुटम टेस्ट करता. दुसरें म्हणल्यार आमी घरा वचून अवेरनेस क्रिएट करता ह्याच माध्यमातून. ताका आमी एक्टीव केस फायंडींग म्हणटा. मागीर त्या प्रमाणे एनालिसीस करून परत फुडल्या फाटी परत आफ्टर 6 मंथ्स वी गो अगेन. हे एक एक्टिविटी करता. दुसरें म्हणल्यार इन द स्लम एरियाज आमकां अशें आढळून आयलां की ती लागीं रावता आनी थंय जर कोणाक टीबीचें दुयेंस जालें जाल्यार तो रोखडोच ट्रिटमेंट हें डायग्नोसीस करपाक घेना, ट्रिटमेंट घेना. तिसरें म्हणल्यार अल्कोहोलिजम. This is a major problem in our state. Alcoholism is a major problem because most of the deaths आमचे दुयेंसाक लागून जे डेथ जाता ते चडशे अल्कोहोल रिलेटेड. आनी ऑक्युपेशन म्हणलें तुवें. ऑक्युपेशन म्हणल्यार इन द मायनींग एरिया इट इज सपोज टू बी मोर. पूण आमच्या गोंयांत तशें आढळून येवना आमकां. आनी ज्या लोकांक पयलींच रेस्पिरेटरी डस्ट पोल्युशन आसा, ज्या जाग्यार चड पोल्युशन आसा जाल्यार तांकां चड बेगीन टीबी जावंक शकता. म्हाका सांगात, जेन्ना आमी टीबीचो ट्रिटमेंट घेतात तेन्ना पेशंटाक कितें तरी डायटरी प्रिकॉशन्स कितें घेवचे पडटात? डायटरी प्रिकॉशन्स म्हणजे मेन म्हणल्यार वी टेल देम टू टेक अ न्युट्रिशियस डायट. कारण ह्या पेशंटांचो बॉडीन खूब कॅटाबॉलीक स्टेट म्हणजे तांचो खुबसो वेट लॉस जाल्लो आसता, मसल लॉस जाल्लो आसता. सो तांकां आमी हाय प्रोटीन डायट घेवपाक लायता, न्युट्रिशियस डायट घेवपाक लायता. सेकंडली कितें जाता, ह्या गुळयांक लागून एक फाटी खुबश्या पेशंटांक एसिडिटी जाता.
चड करून स्टार्टिंगाक मातसो टॉलरेट करपाक पेशंट एक फावटी मातसो त्रास जाता. सो अशा पेशंटांक आमी एटलीस्ट स्टार्टिंगाक मातसो स्पायसी जेवण एवॉयड करपाक लायता. चड तिखट जेवण घेनाका अशें म्हणटात. अपार्ट फ्रॉम दॅट डायटरी रिस्ट्रिक्शन्स अशे पेशंटाक कांय नासता, बट दे हॅव टू मेक शुअर दे टेक हेल्दी डायट, दे टेक अ प्रोटीन रीच डायट अँड सफिशियंट कॅलरीज, म्हणजे तांचो जो न्युट्रिशनल डेफिशियन्सी जी आंगान तयार जाल्या ती कॉम्पेन्सेट करपा खातीर एडिक्वेट कॅलरी डायट घेवपाक जाय, हें आमी पेशंटाक एक्सप्लेन करता. समजा एका पेशंटाक टीबी जाली आनी तो 6 म्हयन्या भितर कंप्लिटली क्युअर जालो, जाल्यार ताका परती टीबी जावपाचे कितले चान्सीस आसता? अबावट 5 to 6% चान्स आसा. पूण ती जावपाक जायना म्हणून आमी एट द एंड ऑफ ट्रिटमेंट ऑलरेडी सांगता पेशंटाक की तुका जर परत कितें सिमटम्स आयले जाल्यार रोखडोच यो आनी आमी चॅक करता आनी त्या प्रमाणे फुडें कोर्स ऑफ ट्रिटमेंट करूं येता. आनी कंपल्सरिली इवन इफ द पेशंट डजंट कम टू अस 6 म्हयने ओदोळ सांगला तशें 6 म्हयने 12 म्हयने 18 आनी 24 म्हयने आमी ताजेर नदर दवरतात. आनी समज जर त्या टायमार आमी जेन्ना कॉन्टॅक्ट करता तेन्ना ताका जर सिमटम्स आसा जाल्यार परत टेस्ट करता. सध्या गेल्या 2 वर्सांक कोरोनान संवसारभर खवदळ घाला. कोरोना ह्या दुयेंसाक लागून प्युअरली फक्त कोरोनाक लागून लोक मरनात अशें म्हणटात, पूण ताजे वांगडा जर कोमॉर्बिडिटी आसत जाल्यार खुबशे लोक मरतात अशें हांवें खूब कडेन वाचलां. आतां टीबी आनी कोरोना हांचो संबंद कितें? जर मनशाक टीबी जाल्ली आसत जाल्यार ताका कोरोनान तो मरपाचे चान्सीस चड आसता? टीबी आनी कोवीड हे दोनी आसा तांचे सिमटम्स ऑलमोस्ट सेम. पुणून ज्या लोकांक आमी कितें केलां, जेन्ना कोवीड आयलो जाल्यार लोक टीबीचें निदान करपाक येवपाचें सामकें कमी जालें. जे आमी वर्साक 1780 पर लॅक पॉप्युलेशन टेस्ट करताले, ताजी प्रिझम्पटीव टीबी एक्झामिनेशन रेट म्हणटा आमी, तो आमचो 1/3 जालो, अबावट 700. दॅट मिन्स आतां लोक टेस्ट करपाक येवपाचे सामके कमी जाले, 1/3 जाले. त्या खातीर आनी मागीर दुसरें अशें जालें की इवन सिमटम्स आसा जाल्यारूय ते भायर येवंक सोदिना, कित्याक तांकां दिसता की कोवीड आनी ते येवपाक फाटीं सरता, हें सगल्यांक खबर आसा. दुसरें म्हणजे जेन्ना त्या खातीर आमी बाय डायरेक्शनल स्क्रिनींग फॉर टीबी एंड कोवीड चालू केलें. म्हणजे ज्या पेशंटाक टीबी आसा ताजी आमी कोवीड टेस्ट करपाक लागले, आनी कोवीड आसा ताका एडमीट जाला जावं सिमटमॅटीक आसा जाल्यार ताका आमी टीबी टेस्ट करपाक लागले. सो को रिलेशन म्हणजे दोनी सिमटम्स आर सेम आनी दोनी को रिलेटेड. सो रेस्पिरेटरी आनी टीबी जाल्यार कोवीड जावपाची शक्यता आसा अशें आमी म्हणूंक शकना, पूण कोवीड आसा जाल्यार ताका टीबी आसूंक शकता, हाजी टेस्ट करपाक जाय. टेस्ट केली, ट्रिटमेंट घेतलो, पूण तरी सुद्दां लोक म्हणजे खुबशे जाण बरे जायनात. म्हणजे न्यू आतां स्ट्रेन्स आयल्यात, ड्रग रेजिस्टंट तुमचे जे आयल्यात नवे आतां स्ट्रेन्स, ते कितले घातक आसा आमच्या खातीर? सो ओवरऑल जर आमी पळयत जाल्यार मॅक्झिमम पेशंटांक ही ड्रग सेन्सिटीव टीबी आसता. म्हणल्यार 90 to 95% पेशंटांची ड्रग सेन्सिटीव, जांकां आमी बेजीक 4 ड्रग थेरपी जो दितात, बेजीक ट्रिटमेंट आसता टीबीचो, तो दिवन ते कंप्लिटली बरे जातात. ओन्ली 5 to 10% पेशंटांक मल्टी ड्रग रेजिस्टंट ट्युबरकुलोसीस म्हणटा तो स्ट्रेन एफेक्ट जाता. म्हणजे कितें, जे आमी बेजीक टीबीक जे ड्रग्स वापरता तातूंतले 1-2 मेन ड्रग्स जे आसा ते ह्या पेशंटांक काम करनात. तांचो जो जंतू आसता तो ह्या ड्रग्सांक रेजिस्टंट आसता. सो ह्या पेशंटांक आमी मातसो वेगळो तरेचो ट्रिटमेंट दिवचो पडटा. आतां हे पेशंट जेन्ना आमी नाट टेस्ट करतात तेन्ना एट द बिगिनींग इटसेल्फ ह्या पेशंटांक आमी डायग्नोज करतात आनी तांकां वेगळो ट्रिटमेंट दिता. जो बेजीक 6 म्हयन्याचो टीबीचो कोर्स आसता तो हांकां दिवपाक मेळना, हांचो कोर्स मातसो लॉंग आसता, कमीच कमी 9 म्हयने आसता आनी थोड्यांक 18 ते 20 म्हयने हो ट्रिटमेंट दिवचो पडटा. आतां तुमी पळयत जाल्यार 1970s रिफाम्पिसिन हो एक लास्ट ड्रग डिस्कवर जाल्लो टीबी खातीर. ताजे नंतर आता ऑलमोस्ट आफ्टर 5 decades वी हॅव गॉट 2 very good न्यू ड्रग्स फॉर टीबी. तातलो एक बिडॅक्विलिन म्हणटा तो ड्रग आसा. इट हॅज गॉट एक्सलंट रिजल्ट्स इवन इन मल्टी ड्रग रेजिस्टंट ट्युबरकुलोसीस. वॉट अबाउट एक्सटेन्सिवली ड्रग रेजिस्टंट? येस, एक्सटेन्सिव्ह ड्रग रेजिस्टन्स म्हणटा तो मातसो MDRाचो हाजे परस फुडलो प्रकार.
म्हणजे जे ड्रग्स MDRान सेन्सिटीव असतात ते सुद्धा XDRान रेजिस्टंट जाल्ले असता. पूण हो नवो ड्रग जो बिडॅक्विलीन आसा तो दॅट हॅज कम एज अ गेम चेंजर. आनी आमच्या आतां नॅशनल प्रोग्रामान सगळे रेजिमेन MGR-TB रेजिमेनान हो ड्रग आमी इन्क्लूड केला. आनी हाका लागून आमचो जो ट्रिटमेंट सक्सेस रेट आसा तो खूब इम्प्रूव जावपाक लागला. आनी MDR किंवा XDR-TBचे सुद्धा पेशंट ते जर रेग्युलरली हो MDR किंवा XDR रेजिमेन घेयत जाल्यार तांच्या मदीं ट्रिटमेंट सक्सेस आमकां बरे प्रमाणात मेळटा. वॉट कूड बी द म्हणजे सायड इफेक्ट्स ताजे जावं येता लाँग टर्म जेन्ना तूं टीबीचे अगेन्स्ट ड्रग्स घेतात ओके क्युअर म्हणून तेन्ना ताजे सायड इफेक्ट्स कितें जावं येता? आतां हे वखद आतां अशें दोतोरान सांगल्या त्या प्रमाणे 6 म्हयने फॉर ड्रग सेन्सिटीव आनी 9 म्हयने आनी 18 आनी 20 म्हयने अशें वखदाचो रेजिमेन आसा. जेन्ना ही वखदां घेता पयलीं म्हणल्यार वखद घेवपाकूच इतलो टायम घेवपाचें म्हणल्यार पेशंट इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. सो ताका मोटिवेट करपाक जाय हें एक व्हडलें हें आसता आमचें चॅलेंज आसता. त्याच प्रमाणे जायते सायड इफेक्ट जाता आनी आमी पेशंटाक जी जी रेजिमेन चालू करता त्या प्रमाणे सांगता सोमतेच रोखडेच येवन आमकां सांगा म्हणून. कॉमनस्ट विल बी नॉझिया वॉमिटींग, मागीर दोळ्यांक त्रास जावंक शकता. आतां जेन्ना पयलीं आमी इंजेक्टेबल रेजिमेन चालू आशिल्ली तेन्ना दुसरे सायड इफेक्ट जाताले. पूण आतां नाव वी हॅव शिफ्टेड टू ऑल ओरल रेजिमेन आनी गोंयानूय ही रेजिमेन अवेलेबल आसा. आयकुपाक कानाचे प्रॉब्लेम जावंक शकता, लिवर प्रॉब्लेम जावंक शकता. सो त्या दोळ्याचे ऑप्टीक न्युरायटीस जावंक शकता. सो त्या प्रमाणे जे ड्रग आमी दिता त्या प्रमाणे सायड इफेक्ट जावंक शकता. मेन इशू म्हणल्यार आनी चॅलेंज म्हणल्यार लॉंगर ड्युरेशन ऑफ ट्रिटमेंट. गोंय सारकें आमचें एक ल्हानशें राज्य, आमची हार्डली पॉप्युलेशन 16-17 लाखाचें पॉप्युलेशन, हातूंत आमकां टीबीचें कंप्लीट एरेडिकेशन करप कित्याक शक्य जालें ना? आमचे प्रयत्न चालू आसा एक म्हणजे. आनी टीबी एलिमिनेशन म्हणजे हें आतां टीबीचें दुयेंस म्हणजे केन्नाच्यान आसा, रायट फ्रॉम एन्शंट टायम्स. सो हें जर आमी एलिमिनेट करतले जाल्यार खूब प्रयत्न करपाक जाय. सगळे पेशंट जे सिम्टमॅटीक आसा, टीबी जे आसा ते सगळे पेशंटांक आमी डायग्नोज करपाक जाय आनी तांकां डायग्नोज करून सगल्यांक ट्रिटमेंट दिवपाक जाय. हें जो पर्यंत जायना तो पर्यंत आमी एलिमिनेट करूंक शकना. आतां हें करतले जाल्यार सगळ्यांनी फुडें येवपाक जाय, जागृताय जावपाक जाय, सगळ्यांक खबर आसपाक जाय की टीबी म्हणजे कितें आनी ताजो फूल क्युअर जावंक शकता म्हणून. आतां लोक सगळे हे आमचे कडेन ड्रग्स आसा, डायग्नोस्टिक्स आसा, सगळें फ्री आसा. पुणून जो पर्यंत पेशंट आमचे कडेन येना सिम्टमॅटीक तो पर्यंत आमी कांय करूंक शकना. जरी आमी प्रयत्न करता की प्रत्येकाच्या घरा वचून एक्टीव केस फायंडींग करपाचें म्हणून, पूण जो पर्यंत पेशंट हिमसेल्फ कम्स एंड एडमिट्स केन्ना सांगना आपल्याक सिम्टम्स आसा म्हणून. त्याच खातीर तुमकां दिसता मातशें सिट्युएशन अलार्मींग, कित्याक खुबशे अशे आसतले दोज आर कॅरियर्स ऑफ दीस डिसीज, तांचे भितर व्हडलीशी सिम्टम दिसना आनी तांकां लायफभर ताजो व्हडलोसो त्रास जायना अनलेस दे आर एक्स्ट्रिमली सीक, कोण दोतोरा कडेन वचना. सो अशे आमच्या समाजांत कितलेशे कॅरियर्स आसूं शकतात टीबीचे जे टीबी पातळयतात. This problem is very common among one category of patient who are called as defaulters. म्हणजे हे चड करून आमी पळयतात अल्कोहोलीक पेशंट्सा मदीं. ते कितें करतात, एक फावटी आमी वखद चालू केलें की 1 म्हयनोभर वखद घेवप, 1 म्हयनो घेतकूच तांचे सिम्टम्स सगळे सप्रेस जाता. सिम्टम सप्रेस जालो की तांकां दिसता आपूण बरो जालो, वखदां सोडून दिता. मागीर फुडले 6 म्हयने तांची कांय जाग नासता. पूण ह्या 6 म्हयन्यान तांच्या लंग्सान अजून तें इन्फेक्शन आसा आनी जेन्ना ते खोकतात तेन्ना तांचो हें इन्फेक्शन स्प्रेड करप चालू आसता. पूण ताका सिम्टम्स नासता. 6 म्हयन्या नंतर ताचे सिम्टम्स परते चालू जातात कारण ताणें फूल कोर्स घेतिल्लो नासता. तेन्ना तो परतो आमचे कडेन येता, आमी ताका ट्रिटमेंट चालू करता. वी ट्राय टू रिटेन हिम, म्हणजे आमचे जे पेरिफरल स्टाफ आसा ते तांचे कडेन वतात, तांकां कावन्सिलींग करतात आनी वी ट्राय टू एन्श्योर दॅट दे कंप्लीट द कोर्स. पूण खूब जाण अशे असतात जे थोडो घेवन सोडलो, घेतले सोडले. हे पेशंट जे असतात दे आर द मोस्ट प्रॉमिनंट टायप हू वील स्प्रेड द डिजीज. लोक भारतांत हांगच्यान थंय प्रवास करीत असतात. आतां गोंयांत कोणें येवचें कोणें वचचें हाजेर कोण निर्बंध घालूं शकना. सो गोंयांत सुद्दां आमी जर हे टीबी एरेडिकेशन करपाचें थारायलें कंप्लीट, तरी सुद्दां चान्सीस आसतलेच की भायल्यान जे लोक येतात, प्रवासी येतात वतात, तांचे कडल्यान लोकांक टीबी जावं येता.
आतां एक म्हणल्यार हो प्रोग्राम आमचो आसा TB एलिमिनेशन प्रोग्राम. इट इज रनिंग ऑल ओवर द कंट्री. तर खंयचोय पेशंट आयलो, हांगा डायग्नोज जालो, ट्रिटमेंट चालू केलो जाल्यार आमी त्या कावंटर पार्टाक इन्फॉर्म करून ताजो ट्रिटमेंट चालू करूंक शकता. आतां तुमचो प्रश्न असो आसा की ते भायल्यान येवन हांगा इन्फेक्शन करत. सो समज जर तशें आसा जाल्यार तुमी ट्युरिस्ट म्हणटा जावं कोणी आनी कामाक tourist येता. म्हणना, कामाक येवपी tourist सो समज जर थंय जर तो डायग्नोज जाला आनी ताका जर ट्रिटमेंट चालू केला ऑलरेडी जाल्यार 15 दीस ते 1 म्हयनो ट्रिटमेंट घेतकच ताजे पासून इन्फेक्शन जावपाचे चान्सीस कमी आसता. दुसरें म्हणल्यार तो सिम्टमॅटीक आसा आनी तो जर हांगा आयलो जाल्यार ताका आमी डायग्नोसीस करून ट्रिटमेंट दिवंक शकता. दॅट इज नॉट अ प्रॉब्लम. सो ज्या म्हणून हाज्या खातीर हो प्रयत्न चल्ला ऑल ओवर द कंट्री. सो हांगा जशे प्रयत्न आसा तशेंच बाकीच्याय राज्यांत प्रयत्न आसा. सो हांव कितें म्हणटा की जो पर्यंत मनीस आपूण जावन येना फुडें डायग्नोज जावपाक तो पर्यंत कांय जावपाचें ना. करेक्ट. आमी एलिमिनेट करूंक शकना. म्हाका तुमचे कडेन एकूच दोगांय कडेन प्रश्न विचारूं जाय. तुमकां हें जर चित्र पळयत की तुमी खूब वर्सां जालीं ह्या फिल्डान आसात, तुमकां TB गोंयच्यान सोंपतली वा लोकांक चडांत चड बरें आरोग्य मेळटलें, लोकांची भलायकी सगळ्यांत चड बरें आसतली अशी तुमकां आज दिसता काय सिट्युएशन चडांत चड वाट लागत आसा? ना, डेफिनेटली द सिच्युएशन इज इम्प्रुवींग. आतां तुमी पळयत एज कम्पेर्ड टू बिफोर सगळे आतां डायग्नोस्टिक्स हे इम्प्रूव जाल्यार. वी आर युजींग मॉलिक्युलर मेथड्स फॉर डायग्नोसींग TB. सो बेगीन डायग्नोसीस जाता. ट्रिटमेंट जो अवेलेबल आसा तो इम्प्रूव जालो. पयलीं जे फक्त ड्रग सेन्सिटीव TB ट्रिटमेंट मेळटलो, आतां मल्टी ड्रग रेजिस्टंटाक बरे ड्रग्स आयल्यात. आनी जे आमचे एफर्ट्स चालू आसा, जे एक्टीव केस फायंडिंगान आमी घरांनी वचून पेशंट डिटेक्ट करपाक ट्राय करता, ह्या सगळ्या एफर्ट्सांक लागून डेफिनेटली देर इज गूड होप की वी शूड बी एबल टू एलिमिनेट TB इन द व्हेरी नियर फ्युचर. म्हाकाय तशेंच दिसता की बाय 2025 आमी एलिमिनेट करूंक शकतले. कित्याक तर आमी दोतोरान सांगल्या तशी पावलां आमी आनिकूय उचललेलीं आसा. एक म्हणल्यार अवेरनेस करपा खातीर आतां TB आरोग्य साथी ॲप म्हूण आसा. TB आरोग्य साथी ॲप हें डावनलोड करूंक शकता, कोणूय डावनलोड करूंक शकता, पेशंट डावनलोड करूंक शकता, एनी पब्लीक कॅन डावनलोड. आनी ताजेर खुबशें इन्फॉर्मेशन आसा. सो ताका लागून अवेरनेस वाडूंक शकता. त्याच प्रमाणे आमी आतां ह्या दिसांनी सब नॅशनल सर्टिफिकेशन म्हणून एक एक्सरसायज केला. सो तातूंत एक सर्वे केल्या टू नो द प्रिवेलन्स. तिसरें आमकां आढळून आयलां की सेल ऑफ ड्रग्स म्हणजे मेडिसीन जी सेल करता आमी प्रायवेट आनी पब्लीक, ती नंबर हेज कम डावन कम्पेर्ड टू प्रिवियस. मागीर आमची गव्हर्मेंट सेंट्रल TB डिविजन गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया इज कमिंग अप विथ अ कफ एन ॲप फॉर रेकॉर्डिंग कफ सावंड्स. सो तातूंत सगळ्यांचे कफ सावंड्स रेकॉर्ड करून घेतिल्ले आसा. आतां नियर फ्युचर एक तें एप्लिकेशन येतलें जातून कफ सावंड वील बी रेकॉर्डेड आनी ताज्या वयल्यान कळटलें निदान जावंक शकता. आनी अशे आनीक जायते प्रयत्न आसा जे हळू फुडें येवपाचे आसा. त्याच बरोबर TB चॅम्पियन म्हूण आसा, TB सर्वायवर टू TB चॅम्पियन. सो तांकां जे पळय TB दुयेंस जावन गेल्ले आसा तांचे एक्सपिरियन्स शेअर करून जागृताय करपाचे अशे जायते प्रयत्न आसा. बरोबर. जागृताय हो सगळ्यांत म्हत्वाचो शब्द म्हाका दिसता आयच्या ह्या आमच्या भासाभाशे भितर. डायग्नोसीस ही फर्स्ट स्टेप, ट्रिटमेंट ही सेकंड स्टेप आनी तांचे पयलींची स्टेप म्हणटा ती जागृताय. जर जागृताय आसत लोक डायग्नोज करूंक वतले, डायग्नोज जात जाल्यार ट्रिटमेंट करूंक वतली. तुमी दोगूय जाण हो वावर करतात TB इरेडिकेशनाचो, TB पयसावची आमच्या गोंया पासून. आमचे मदीं तुमी आयले, तुमचे विचार आनी तुमचे जी मतां आसात आनी TBचेर कशी जतनाय घेवची हाचे विशीं तुमी सखोल गिन्यान आमच्या पळोवप्यांक दिलें. गोमंतक TVच्या वतीन तुमकां दोगांकूय परतून एकदां दिनवास. तर इश्टानो, ही आशिल्ली आमची भासाभास वर्ल्ड TB डेच्या निमतान दोतोर गोविंद देसाय आनी दोतोर मनीश गावणेकार हांच्या वांगडा. दोगूय आमच्या वांगडा हांगा आयले. तांणी तुमकां साबार म्हायती दिली. तुमी सादूर रावपाची गरज आसा ह्या भयानक दुयेंसा पासून, कारण हें दुयेंस कशें पातळत हाचो नेम ना. आनी ताका लागून आमी जर सादूर रावले जाल्यार आमी हो संवसार आनी आमचें गोंय पर्यायान एक निरोगी गोंय फुडें हाडूंक शकतले. तुमकां सगळ्यांक दिनवास. आमी हांगाच थांबतात, पूण तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक TV.